हो पूल मोडलो जाल्यार दुसरो पूल आसा तो खूब पयस. लोकांची सामकी गरज. नवो पूल जाता तेन्ना जाता, पूण आसा तो पूल जाता तितले बेगीन रिपेर करपाची काळाची गरज. आमी आसा आतां जुनसवाडा मांद्रे हांगा आसा. तुमी फाटल्यान जी ब्रिज पळयतात, लोखंडी जी ब्रिज आसा आनी हाका कलम आयिल्ले आसात आनी हेचेर आमी न्यूज सुद्दां केल्ले. आनी त्याच्या उपरांत जे एसेंब्ली आसा ते एसेंब्ली सुरू आसा. त्या एसेंब्लीन हांगा जे आमदार जे आसात, जीत आरोलकर हांच्यांनी तो विशय काडलेलो. त्या उपरांत टुरिजम मिनिस्टरान सुद्दां सांगलें की खंय तरी हेचेर लक्ष दिता म्हणून. तेजे कंडिशन जर पळयत जाल्यार जे मदीं जे पत्रे घातलेले आसात ते उकल्ले आसात काही जाग्यार आनी हेका रश आयिल्ले आसा आनी केन्नाय कितें इन्सिडंट घडोवं शकता सांगपाक येना. जो मेरेन तेचेर येवन थंयसर सारकी पळोवणी जावची ना तो मेरेन हांगा कांयच सांगपाक येना. कारण हांगा येरादारी करपाक हो एकूच वाट आसा आनी खंय तरी कन्सर्न डिपार्टमेंटान आनी टुरिजमान सुद्दां हाचेर लक्ष दिवप गरज आसा. एसेंब्लीन जेन्ना प्रश्न केल्या उपरांत टुरिजम मिनिस्टरान सांगिल्लें की हेचे जातले आनी आश्वासनय दिल्लेलें आसा की हेचेर काम जातलें म्हणून. पूण खंय तरी तो मेरेन खंय तरी हाचेर लक्ष दिवप गरज आसा. आनी हांगा जर जाता जाल्यार हे रस्ट जे जाला आनी हेर जर रिपेरींग जर जाता तो मेरेन टेम्पररी जे आसा काम करून दिवप गरज आसा. नाजाल्यार हांगा जे ट्युरिस्ट येतात, येरादारी करतात आनी ये वच करतात तांकां प्रॉब्लम जावं शकता. आनी हे जर रोड बंद जाले जाल्यार आनी एक्सेस हांगा तरी ना मागीर ते हरमलच्यान हांगा येवचें पडटलें तांकां. एकंदर जर आमी आयज हांगा येवन पळयतात जाल्यार आणखी खूब रश आयिल्ले आसा. पयलीं जरी कमी आशिल्ले, आतां जर कंडिशन जर पळयत जाल्यार खूब आमकां दिसपाक येता. स्टुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी.